नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. अमेरिका आणि इराण हांचे मदीं सुरू आशिल्लो तणाव आता कांय प्रमाणात थांबला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी अचकीत समाज माध्यमां मुखार येवन झूजबंदीची घोशणा केल्या. ही झूजबंदी दोनूय बाजूंनी पाळटले आनी ह्या काळात कसलीच आक्रमक पावलां उबारचे ना अशें ट्रम्प हांणी स्पश्ट केलां. इराणाकडल्यान 10 मुद्द्यांचो प्रस्ताव मेळ्ळा. ताचेर चर्चा सुरू आसा. 2 सप्तकाची ही झूजबंदी दोनूय देशांमदीं निमणी कबलात करपाची संद दितली. हॉर्मुझ समुद्र धुनींतल्यान जहाजांची येरादारी सुरक्षीत जावची हे खातीर यत्न जातले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी इराणात आर्थीक आनी संसाधनांची सहकार्य करपाची तयारी दाखयल्या. इराण आता आपल्या देशाच्या फेरबांधणेची प्रक्रिया सुरू करू शकतलो. मजगतीं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हांणी लेबनॉनांतल्यान हिजबुल्ला संघटनेचेर हल्ले सुरू दवरपाची शिटकावणी दिल्या. अमेरिका आनी इराणान जाहीर केल्ली झूजबंदी म्हळ्यार पश्चिम आशियाई देशांत शांततायेचो एक मुख्य पावंडो थारता. भारतांतल्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान इराणांतल्यान भारतीय नागरिकां खातीर नवीन मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात. पश्चिम आशियांतली सद्याची परिस्थिती पळयता भारतीयांनी ताकतिकेन इराण सोडपाचें आवाहन भारत सरकारान केलां. भारतान सुचयल्ल्या मार्गाचो वापर करप आनी सेगीत भारतीय दूतावासाच्या संपर्कांत रावप गरजेचें आसा अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां. ह्यो सुचोवण्यो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर केल्ल्या कारणान भारतीयांनी ताका खर पाळो दिवचो अशें लेगीत विदेश वेव्हार मंत्रालयान स्पश्ट केलां. सेंट किट्स अँड नेव्हीज ह्या देशाचे विदेश वेव्हार मंत्री डेन्झिल डग्लस हे भारत भेटेर आयल्यात. आयज तांणी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांची नवी दिल्लींत भेट घेतली. हे भेटी उपरांत उलयतना मंत्री जयशंकर हांणी भारत आनी सेंट किट्स ह्या देशां मदीं परस्पर संबंद घटमूट जातले असो हावेस उक्तायलो. Delighted today to join you all, and I congratulate the government of St. Kitts and Nevis on the official inauguration of the new High Commission in India. St. Kitts and Nevis and India have maintained close and very friendly ties since the establishment of our diplomatic relationship, which, if my memory serves me right, I think was 1983. Our bilateral engagement is built on common values of democracy and our historic struggle against colonialism. Now, these shared experiences have fostered a deep bonding that has developed as fellow members of the Global South. In the years that have passed, the convergence of our views is evident on issues of contemporary relevance, including climate justice, health security, and development challenges. As small island developing states, SIDS, St. Kitts and Nevis faces particular vulnerabilities to climate change. India remains committed to supporting SIDS in addressing these challenges through capacity building, technology transfer, and collaboration in renewable energy, disaster resilience, and sustainable development. We have worked closely in global and regional forums to make our voice heard and our interests recognized. And we meet regularly, I think in our case particularly so, Excellency, during the UN General Assembly. रिझर्व्ह बँकेन आपल्या 2 म्हयन्याळी पतधोरणात रेपो दर 5.25% कायम दवरला. नवीन आर्थीक वर्सांतले भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आयज गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलें. जीडीपी वाडीचो दर 7.6% उरतलो. तशेंच म्हारगाई सध्या सामान्य पावंड्याचेर आसून तिचो दर 4.6% उरपाचो अदमास तांणी उक्तायला. देशाकडे जाय तितले विदेशी चलन उपलब्ध आशिल्ल्यान फुडल्या 11 म्हयन्यां मेरेन आयात करपाची तांक देशाकडेन आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5%.
and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान तसेच इलेक्ट्रॉनिक टेलिकम्युनिकेशन मंत्री रोहन खंवटे हांणी राज्याच्या AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता मिशन धोरणाचो नियाळ घेतलो. उंचेल्या पांवड्यावेल्यान अधिकाऱ्यांचे बसकेंत तांणी सुदारीत धोरणाचो नियाळ घेतलो. पणजेंतल्या पर्यटन भवनात ही कार्यावळ जाली. गोवा AI मिशन 2027 ह्या धोरणा प्रमाण राज्यांतले AI तंत्रज्ञान सुरू आसा आनी ताचो वापर सरकाराच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांत जाता अशें मंत्री खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. उत्तर गोंयांतल्या बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबाक उजो लागपाचे घडणूक प्रकरणात आस्पावीत जाल्ल्या क्लबाचे मालक गौरव लुथरा आनी सौरभ लुथरा हांकां आयज म्हापशेंतल्यान अतिरिक्त सत्र न्यायालयान 50,000 रुपयाच्या व्यक्तिगत जामिनाचेर मुक्त केल्यात. ह्या क्लबाच्या उज्यान 25 लोकांक मरण आयिल्लें. आयज दोनूय लुथरा बंधूंक न्यायालयान सादर केल्या उपरांत न्यायालयान हो निकाल दिला. हे विशींची म्हायती तांचो वकील ॲडव्होकेट पराग राव हांणी खबराकारांक दिली. Honorable JMFC has granted bail subject to regular conditions of 1 lakh personal bond and surety of 50,000 each and the usual conditions. And I think there is a condition to report for 5 days. The judgment is not out. The Honorable Judge has just pronounced order. दाबोळीच्या गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक प्रतिश्ठेचो ACI ASQ हो पुरस्कार फावो जाला. संवसारीक पांवड्यावेल्या एअरपोर्ट काउन्सिल इंटरनॅशनलचे वतीन घेतिल्ल्या एअरपोर्ट सर्व्हिस क्वॉलिटी सर्वेक्षणात दाबोळेच्या ह्या विमानतळाक दुसरो क्रमांक मेळ्ळा. गोंय राज्या खातीर ही गजाल अत्यंत अभिमानाची आसा अशें विमानतळाचे संचालक फ्लायट्स लेफ्टनंट आकाश दीप हांणी सांगलें. I am thrilled to announce that Dablon Airport has secured second position among AI airports and 59th position globally in the latest Airport Council International Airport Service Quality Survey for our category, that is 5 million plus passengers category. This is not just a trophy for our team, it is a testament for our commitment to excellence in passenger experience. A global benchmark, the ASQ survey is the gold standard in the aviation industry, measuring passenger satisfaction across 34 key performance indicators. To rank 59th globally means that travelers from across the world have recognized the warmth, efficiency and quality of service provided right here in Goa Airport at Dublin. अमेरिका आनी इराण हांणी 2 सप्तकाच्या झुजबंदी खातीर सहमती दाखयल्या उपरांत आशियाई शेअर बाजारांत नेट आयला. जपानच्या निकेई 225 2822 अंकाची वाड जाल्या. कोरियांतल्यान कॉस्पेत 308 परस अधिक अंकाची वाड जाल्या जाल्यार भारताच्या नेफ्टेन 23,000चो पावंडो हुपला. त्या भायर उर्जा वाठारांत लेगीत परिणाम जाला. कच्च्या तेलाचे मोल देंवला. सकाळी अमेरिकेक कच्च्या तेलाचो प्रति बॅरल मोल $97.41 पावला, म्हळ्यार सुमार 14% देंवला. भांगराचे लेगीत मोल वाडला. ही झुजबंदी आशियाई बाजारा खातीर आनी संवसारीक आर्थीक स्थिरते खातीर म्हत्वाचो पावंडो थारला. फोंडे विधानसभा वेंचणुके खातीर 9 एप्रिल दिसा जावपी पोट वेंचणूक मुंबय उच्च न्यायालयान पणजी खंडपीठान रद्द केल्या. हे विशींचो 2 याचिका पणजे खंडपीठा मुखार सुनावणेक आशिल्लो ताचेर आयज सुनावणी जाली. मतदान फकत 1 दिसाचेर आयल्या उपरांत ही वेंचणूक रद्द जाल्ल्या कारणान राजकीय खवदळ माजला. हे वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाचे रितेश रवी नायक, काँग्रेस पक्षाचे डॉ. केतन भाटीकर आनी आम आदमी पक्षाचे गितेश नायक हे वेंचणूक रिंगणात आशिल्ले. The elected MLA will not get more than 1 year's time, or rather minimum 1 year's time, and that contention of the petitioner that at least 1 year's time is to be gotten by the newly elected candidate has been accepted by the court. Now the court has relied upon a division bench judgment of the Bombay High Court at Nagpur, where in similar situation the court had said that if there is less than 1 year's period insofar as the newly elected candidate is concerned, that in such a scenario under proviso A to section 151A of the Representation of People Act, no elections could be held, and in that case also the elections were cancelled by the High Court.
relying on the same judgment which was binding. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.